नमस्कार, मिड डे गोवात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. गोंयच्यान खानापूर वयताना अनमोड घाटार बॉलेरो टॅक्सीक उजो लागलो. तातूंत आशिल्ले 6 जाण बऱ्यान साल्वार. धुंवर येता तो पळोवन ते गाडयेंतल्यान भायर सरले. गाडी गोंयच्यान कर्नाटकांत वताली. गोंयांत फॅमिली फंक्शन करून शुक्रारा सांजे ते भायर सरिल्ले. गाडी लासून काबार. उजो कसो लागलो ते मात आजून कळिल्लें ना. दाबोळे मोपा एअरपोर्ट दोनूय गोंयांत चालू उरतले. दाबोळेचो आमदार माविन गुदिन्होन परत एकदा स्पश्ट केला. मोपा विमानतळाचे उक्तावण 15 ऑगस्टाक जातले. एअर ट्रॅफिक वाडिल्ल्यान दोनूय एअरपोर्ट गरजेचे म्हूण तो उलयला. दाबोळे एअरपोर्ट खंय सारको करपाक आतां मेरेन 700 कोटी मोडल्यात. गोंय ट्रेडिंग हब करपाक खंय सरकार वापुरताले. Of course, people had a doubt that whether we will continue with W after MOPA becomes a reality. Previously, we spent about 450 crores. Now, demolishing the old arrival and departure, old part of the airport, we are spending another 250 crores. So, totally 700 crores. You mean to say these 700 crores which are being spent and 500 of them have already been spent is for nothing to keep the airport closed? It cannot happen. We are in tune with reality. You will see it happening. Both airports will become an SCT because, as you know, because of naval restrictions, we have seen sometimes when they want certain slots to land at that particular time, those slots are not available because it is also a defense airport. So, those during that particular time, people will be able to go to MOPA. And nowadays, people are going in the morning and coming in the evening. You have seen this new thing happening. It has been happening for quite some time, but there was a slight hindrance because of the restrictions imposed by Navy. With MOPA coming up, that restriction will go. You can go in the morning to any big metro, complete your work and come in the evening. So this is going to be a matter of convenience for people. PWD आणि इंडियन वॉटर वर्क असोसिएशनान संवसारीक उदक आणि पर्यावरण दीस मनयलो. गोंयांत 24 वरां उदक दिवपाचे टार्गेट 2 वर्सां भितर पुराय करपाचे दिशेन सरकार कामाक लागला म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. शाळांनी उदक वाचोवपाचेर आनी उदकाचो बरे तरेन उपाय करपाचेर जागृताय करपाचें थारलां. I know that the team, the previous engineers have been working, the present engineers are working, but we all have to set a goal, which I have requested PC and his team, including CE and his entire team, that over a period of next few years, we should strive to give 24 hours drinking water to the people of Goa. Not that we are not giving in some places, we have achieved it in some places, but there are some places we still have to achieve. I think we will initiate a school movement in every. We take the help of Honorable Chief Minister, where all our engineers express they go back to the schools, as they have come out from the schools and become engineers. Go back to the school where we have to integrate and give our thoughts as to the younger generation of how to save water and how is the way. It's not that the children don't know. It's not that the younger generation does not know that they have to conserve water. It is being taught to them by the teachers. But we as part of PWD will make an interactive session where every school, whether it is for a certain, like let us say from the standard 7th onwards, we make some sort of a curriculum where our engineers, our JEs, AEs or Es go to that particular school. We have been supplying around 538 MLD of the water, but actually what is billed is around 386 MLD of water, which shows a very high revenue losses, and it accounts to around 30%, and that's where we need to focus on. With this background, I would like to go ahead with water conservation, which is very, very vital. In this era of climate change, we require to conserve water, at the same time reduce the use of water
recycle the water and reuse it. As far as reduction of water is concerned, I think we can make a beginning right at one's own house. It has been said, in fact, you take 100 liters consumption per day per person, 50% of water just get wasted. And out of that, if you take a shower, it's around about 30%. In fact, we should have some overhead tanks with sensor. We should look for technology to come in to ensure that we really judiciously use the water. गोवा टुरिझमान बीच विजील ॲप लॉन्च केले. मुख्यमंत्री सावंत आणि पर्यटन IT मंत्री रोहनाचे हजेरेत लॉन्चिंग. बेकायदेशीर हॉकर्स, मसाज कोयर, दर्यादेगेवयली लग्नां असले उपद्रव खंय ॲप हाताळटलो. सुवाळ्यात स्टार्टअपांक नोंदणी प्रमाणपत्रां वांटली. जाळवणदारांनी एकठांय येवन स्टार्टअपा खातीर पूरक वातावरण तयार करपाचे मुख्यमंत्री उलयलो. त्या ॲपांतल्यान म्हणजे पुराय बिचाचे ज्यो गजाली बऱ्यो आनी वायटूय बी दोनूय आमी नोट करपाक शकतले, जेणे करून अपग्रेड करपा खातीर इन फ्युचर दॅट वील हेल्प अस. आज मॉर्निंग ज्या ऑफिसाचें आमी इनॉग्रेशन केलें म्हाका खूब बरें दिसलें. मिस्टर सचिन लवंदे, when he is working in the US, he has come all the way and he has set up in the first office in the state of Goa. ही टेक्नॉलॉजी गोंयांत येवपाक लागल्या ही सुरवात आसा. म्हाका दिसता इन द कमिंग डेज सो मेनी प्लेयर्स वील कम टू द स्टेट्स. So that's why आमकां ecosystem create करची पडटली so that the startups will play the major role in this ecosystem. If we need to grow in the right sense, then we need to have the right sense of tourists coming in. Then there is work to be done. We are looking for those tourists who look at when we talk about a per capita spend, we're looking for those tourists who can give a good spend which can help build up the economy further and contribute more to the GDP of the state. At the same time, we need to be responsive and responsible for the infrastructure that we have. There are bottles which are being broken in the sand. You have hawkers which are actually harassing the tourists. You have illegal massages. You have so many things on the beach. Now the beach cleaning guy as a one part. Drishti as life-saving guys as a part 2. Police as part 3. The shack owners as part 4. And Goa Department of Tourism as part 5 with the command being in the Department of Tourism, the monitoring system. I think a lot of things will start finding accountability and that will allow us to start the first phase of thinking about clean and safe beaches. And our vision, the Chief Minister's vision, is to see Goa featuring in the top 25 startup destinations in Asia by 2025. Then I think we need to start working much more together as a startup. गोंयांत नवो कोविड व्हेरियंट ना. कोविडाची 68 सॅम्पलां तपासल्यात ती आदलोच BA.2 ओमिक्रॉन व्हेरियंट म्हूण आरोग्य संचालक सांगता. आयतारा कोविड बुस्टर डोसा खातीर टिका उत्सव दवरला. लोकांनी वाशीन घेवचे म्हूण उलो. बुस्टर डोस घेवंक नाशिल्ले पात्र अशे 1,80,000 खंय कितलेशेच सरकारी कर्मचारी, तेवूय हेल्थ आनी फ्रंटलायन वर्कर्स. This is not a new variant. आम्ही 68 सॅम्पल्स आमचे आजिलो जिनोमीक सिक्वेन्सिंग लॅबॉरेटरीन टेस्ट केले आणि सगळे 68 जे आसा ते BA.2 वेरियंट जे चालू आसा दॅट इज ओमायक्रॉन तेच वेरियंटाचे आसा. सो नवे कितें वेरियंट येवना. तुमकां खबर आसतलें ओरिजिनली द फर्स्ट वेव वॉज द कोवीड व्हायरस, ताजे नंतर मागीर डेल्टा वेरियंट आयलें आनी ताजे नंतर ओमायक्रॉन BA.2 वेरियंट आसा आनी तोच वेरियंट सर्क्युलेशना आसा. आयतारा दवरला टिका उत्सव 5 तारीख आमचे सेंटर्स आनी हॉस्पिटल्स खंय तुमकां लागीं पडटा बऱ्या पडटा थंय येवन वॅक्सिनेशन घेवपाचें. शुक्रारा दिसाक 50, सप्तकांत 176. फाटल्या कांय दिसांत कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट 5 पावल्या. If we see last 3 days, our positivity rate is going above 5%. And if we check our weekly cases, we dipped to almost around 13 cases only for entire week. This was on week 15th of this year. And now if we see in this current week, for last 5 days we have got 176 cases. So if we see this, weekly rise is definitely there, although it is a small rise, but then it is some initial rise which is seen.
Whether this will convert into a major wave or not, we really don't know at this point of time. बुस्टर डोस घेवंक नाशिल्ले पात्र 1,80,000 आसात. तातूंत चड हेल्थ आनी फ्रंटलायन वर्कर आशिल्ले सरकारी कर्मचारी. And you will be surprised to know that only 54,000 people have taken the precautionary dose. So खंय आमचे 12 लाख लोक जेणी सेकंड डोस घेतला, all are not due for their precautionary dose. पूण हितूंतले जवळ जवळ 1,80,000 लोक असे आसात who are due in the government services. आणि गव्हर्मेंट सर्विसीसान कोण आसात? हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स अँड पीपल अबाव 60 जांकां फ्री डोज आसा हो. आणि ह्या लोकांनी अवश्य येवंक घेवंक जाय. दीज आर द पीपल हू आर एट मोस्ट रिस्क. म्हणून गव्हर्मेंटान तांकां फ्री दवरला आनी गव्हर्मेंट सीव्हीसीनी दवरला. मजगतीं राज्यांत कोविडाचे नवे 50 दुयेंती सापडले. सॅम्पलां तपाशिल्ली 782. पॉझिटिव्हिटी रेट वाडून 6.39. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. नुस्तेमारी बंदी आसतना दर्यांत नुस्तेमारी केल्ल्या 3 ट्रॉलरांचेर खात्याची ॲक्शन. जप्त केल्ल्या 3 ट्रॉलरांतले नुस्तें खात्यान पावणेर काडले. 3 बोटींतले नुस्तें मेळून खात्यान 64,000 जोडले. मजगती राती आनीक 2 बोटी खात्याक दर्यांत दिसल्यो, त्यो खंय पळ्ळ्यो. आतां बोटींचे नंबरा वयल्यान खंय ट्रॉलरवाल्यांक नोटीस वतली. काल डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी 3 बोटी कॉन्फिस्केट केल्ल्यो आणि that's because they violated monsoon fishing ban which is implemented with effect from 1st June. So 3 बोटी आम्ही कॉन्फिस्केट करून तांचे नुस्तें मेळिल्लें आमकां तें आमी ऑक्शन केलें आनी 3 बोटीचो कॉस्ट जालो 64,698 आनी 3 बोटीचे आतां आमी केस फायल करतली टू द एज्युकेटिंग ऑफिसर एज पर आवर एक्ट. तशेंच काल राती 11 सुमार 2 ट्रॉलर्स मांडवी न्हंयच्यान मालम जेटीचेर वतना डिपार्टमेंटाक दिसून आयले. डिपार्टमेंटान म्हटलां की आमकां रात आशिल्ल्या कारणान आमकां त्यो सीज करपाक मेळोना. काल रातचे आमचे डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आमचे पेट्रोल बोट आसतात त्यांनी पेट्रोलिंग केल्लें. पेट्रोलिंग करता आसतना तांकां तशीच काल 2 बोटी वता आसतना मेळ्ळ्यो. सो तांणी त्यो तांकां एप्रिहेंड केल्यो. सो उदकान ते फिजिकल कॅचिंग आसना. सो आमची पेट्रोल बोटीन ते पेट्रोलिंग करतात. सो ते 2 बोटी जशे एप्रिहेंड करना फुडें त्यो अश्यो स्लीप जाल्यो गेल्यो. म्हणल्यार आमच्या स्टाफांनी तांचो बोटीचो नंबर नोट केला. सो आमी तांचेर आतां केस फायल करतली आनी तांकां शोकॉज नोटीस इश्यू करतली. तेंच्यांनी म्हटलां की आतां तांकां शोकेस नोटीस धाडटले आनी तेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. वाडटे गुन्यांवांचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान पोलीस हेडक्वॉर्टर्सांत उंचेल्या अधिकाऱ्यांची रिव्ह्यू बसका घेतली. गुन्यांव पळयल्यार चडशे भायले क्रिमिनल सामील. भाड्यांनी रावतल्यांचे व्हेरिफिकेशन चल्लां. आतां मारेन 30,000 जालां. लोकांनी सहकार्य करचें. क्रायम डिटेक्शन बरें चल्लां. पोलिसांची तोखणाय. तेच बरोबर गुन्यांव घडपाचे उणें करूंक ई-पोलिसींग सुरू करतले. पोलीस कायद्यांत सुदारणा करतले. बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. क्रायम पळोवपाक वचत जाल्यार क्रायम रेट वाडूंक ना. क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय न्ही, आम कंपॅरिझींग विथ द लास्ट इयर्स म्हणजे इतकेंच म्हणलें ना. फक्त फाटल्या कोविडाच्या काळात थोड्योश्यो क्रायम्स आनी हेचे कमी आशिल्ल्यो. पण आमी कंपेर करीत जाल्यार तसो क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय न्ही, क्रायम डिटेक्शन रेट खूब बरो आसा. पुलीस डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. विशेष करून आमी सायबर क्रायम आसतले हाजेर फोकस केला. सायबर क्रायमचे अवेरनेस कॅम्प आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या प्रत्येक कॉलेज, स्कूल्स आनी इवन दो शहरांनी जातले. समाधान प्रोजेक्ट जो आमी सुरवात केला म्हणजे टू डायलॉग्स विथ द पिपल्स, लोकां कडेन डायलॉग्स करप, तो खूब बऱ्या पद्दतीन चल्ला. व्हेरिफिकेशन ऑफ द टॅनंट हांवें सांगलें त्या प्रमाणे 30,000 पेक्षा चड टॅनंट आमी व्हेरीफाय केले. म्हाजें पब्लिकाक म्हणणें आसा, तुमी घरांत सर्वंट सुद्दां दवरता तो तुमी पयलीं आमच्या पुलिसीचो व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट घेवनूच दवरचो. आपलो कोणूय जर आपूण भाड्याक दवरता आसत जाल्यार पुलीस हाच्या फुडें व्हेरिफिकेशन घेवचें. अजून आमी थोडेशे रिफॉर्म्स आनी अमेंडमेंट आमच्या स्टेट लॉत हाडपाचे आसा. त्या खातीर फुडल्या येता ते हाडटले. आमचे काही पुलीस डिपार्टमेंटाच्या बरोबर इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, फॉर एक्झाम्पल द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट केल्या. तांच्या बरोबरचे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू जर क्रायम सगळे पळयत जाल्यार मॅक्झिमम टू क्रायम जे आसा हे कोण तरी भायरसून जो हांगासर येवन रावता तांच्या मुळे खंय तरी क्रायम जायत आसा.
लोकांचे सहकार्य मेळत जाल्यार हे क्रायम कमी करपा खातीर आमकां खूब मदत जातली. थोड्या दिसांनी आमी रिजॉल्व करतले. वी आर स्टार्टींग विथ म्हणजे थोड्या दिसांनी आमी ई पुलिसींग स्टार्ट करपाच्या विचारान आसा. आपल्यो कंप्लेन्स आनी हे ज्यो आसा त्यो सगळ्यो ऑनलायन दिवपाक मेळटल्यो. वी आर वर्किंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. चोऱ्या सारखेले नित्याचे गुन्यांव खंय कमी जातले. सध्या ट्रेंड चल्ला सायबर क्रायम. DIG ओमवीर बिश्नोय उलयला. चडशे हॅकर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार वावुरतात. गोंयांत तरणाट्यांची जागृताय जाय. मोबायल गेमींग ॲप्सांचो खंय चडसो पयसो चीनाक वता. रिनोवेट केल्ले हार्बर कोस्टल पुलीस स्टेशनाचे DIGन उक्तावण केलें. School going students, college going students, even the IITians, they should go to the public. The press should go to the public. Police should go to the public to educate the masses about the cyber crimes being committed through internet. As you are aware, cyber crime is the crime of the day, and in future the traditional crime will become numberless or negligible. So I request the young generation of the Goa to get educated themselves in the elementary cyber education. Do not share your password. Have encrypted password. Have multiple digit, multiple number, and multiple mathematical, arithmetical sign password. Store it in your diary, not in your phone. And do not fall prey to the cyber thugs who will give you easy example of earning easy money. Do hard work, get your hard-earned money, not from the cyber bullying, cyber crimes, and do not fall prey to the cyber thugs. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. सरकार धर्मांतर विरोधी कायदो हाडूंक सोदता जाल्यार आदी ताचो ड्राफ्ट प्लान जाय म्हूण RG मनोज परब मागता. सरकार खंय धर्माचे नांवान राजकारण करूंक सोदता. मायग्रंटांक आडोवपाक BJPचें राजकारण. TCP मंत्री गोंयच्यो जमीन राखूंक सिरियस आसा जाल्यार ताणें दोंगर कापणी विशींचे 17B कलम जाग्यार घालचे. गांवांतल्या बेकायदेशीर गजालीं खातीर जबाबदारी स्पश्ट जाय. लॉ जाय की ना आतां आमकां खबर ना की तो लॉ येतलो जाल्यार कसो येतलो, कितें येतलो. जाल्यार फाल्यां जर तो लॉ येयलो जाल्यार भितरूय कितें तरी हें आसपाक शकता, भितरूय कितें डिस्क्रिपन्सीज आसपाक शकता, कमी आसपाक शकता. सो तो कितें येतलो सरकारान एक्सप्लेन करपाक जाय. जर तो लॉ हाडपाक सोदतात जाल्यार भितर तो लॉ कसो आसतलो, भितर कितें बरयल्लें आसतलें, ड्राफ्ट प्लॅन तेंच्यांनी आउट करपाक जाय. सो लोकांकूय कळपाक जाय की हें फक्त नांव एक रिलीजन यूज करून जर ते राजकारण करपाक सोदता काय ते खरेंच सिरियस आसा कितें. आसा तें इबाडटा. पुर्तुगेज काळांतली राखूंक सोदता. मोपाची देख दिवन मनोज उलयलो. सीएम उलयतालो की पोर्तुगीज टायमा वयली देवळां आसा ती बांदतले म्हणून, पूण आसा ती देवळां आयज रोड वायडनिंगाक वयता, कोणाच्या व्हडले व्हडले IITक लागून देवूळ वयताले आनी फाल्यां मोपा थंयसर कितलेशेच 12 जाण थंय लोक हें करताले, आपले सगळो शिगमो सेलिब्रेट करताले. आयज तो 12 जाणांचो जो वडाचें झाड आसा, देवाची प्लेस आसा, ती प्लेस आयज मोपा एअरपोर्टान येयल्ली आसा. जाल्यार जे आतां आसा तें वाटोवपाक तांकां कळना, पूण पोर्तुगीज टायमा वयल्यान कितें म्हणलां तें वाचोवपाच्या गजाली सांगता. सो म्हाका दिसना हितून कितें तरी तांकां खरेंच रिलीजनाचें पडलां ना देवाचें पडलां म्हणून. हें फक्त एक राजकारण करपाक सोदता. देवळांत धरया, कितलींशींच देवळां दुर्लक्षीत आसा. त्या देवळां कडेन कोण पळयना पासून, कोण ट्युरिस्टूय येयना. त्या देवळाची जे मेंटेनन्स करपाक जाय तेका लागून सरकार देवळांक हेल्पूय करिना. जाल्यार हें फक्त एक राजकारण चल्लां आनी तें राजकारण म्हाका दिसना गोंयांत चलतलें म्हणून. बट आयज मायग्रंटांची जी वोट बँक जाला तांकां अपील करपाक ना, तांकां प्लीज करपाक ना. जमनी राखतले जाल्यार खंय TCP कायद्याच्या 17Bत खंय बदल जाय. हे सेक्शन आतां 1974चो जो कायदो आसा, हो कायदो आतां कितली वर्सां जाली गोंयांत. विश्वजीत राणेन सिरियस खरोच आसा तेणी सांगपाचें की आजून मेरेन तेंच्यांनी ह्या सेक्शनाच्या अंडर कितल्या लोकांक पनिश केला, तेणे खंयच्या ऑफिसराक अकाउंटेबल केला. ह्या एक्टान जे पनिशमेंट आसा ते फक्त नांवा पुरती आसा. ते 17B कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, कोण अकाउंटेबल आसा. जर एका गांवान एका जाग्याचेर जर हिल कटिंग जाता, लँड फिलिंग जाता, जर वायलेशन जाता जाल्यार तेका रिस्पॉन्सिबल कोण. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ,
कीप वॉचिंग प्रुडंट.